दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरशीं हाडून आयले. देंवसाराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विजमीज जावन म्हणलो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवसार धांवडयता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनगोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पसारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्ळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें, कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडून भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. जेजूक एकाच रितीचो मान मेळूंक ना. थोडे ताका प्रवादी म्हूण मानताले, तर हेर ताचें तें सूख मात्र पळोवंक आनी ताका तिरस्कार करूंक निभा सोदतले. ताणें कितलें बरें केल्यारय तांकां वायट मात्र दिसतलें. जेजून ह्या खंयच्याचेंच गण्य करूंक ना. ताचे मिसांव तो मुंदारूनच गेलो. जाता तितल्या लोकांक देवाच्या राजा विशीं शिकोवचें आनी तांकां त्या राजाचें सांदें करचें ताचें मिसांव जावन आसलें. तिरस्कारा मोदें सयत आमच्या मिसावांत थीर रावूंक जेजू आमकां शिकयता. ताचें मिसांव पोंताक पावोवचें मिसांव हर क्रिस्तांवांक ताणें दिलां. सगळो संवसार ताचें शेत, तांत वावुरतल्या वावराड्यांची गरज सोम्याक आसा. हांव तयार आसांगी. थोड्यांक कितलें बरें केल्यारय ऊन सोदून कोडी काडची संवय आसता. जेजू बरें करीत गेलो आनी आज तांच्या दोळ्या मुखारच देंवसार लागल्या मोन्याक तो गूण करता, तरी देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान ताका हें साध्य म्हूण ताका हल्क करतात. इतलें सक्कड अपराध तापल्यारय गोवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी आसच्या लोकां जम्याक पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरता. उक्त्या काळजा मोनाच्यांक पेल्यांचे कश्ट आटाविटे समजतात. दारूण काळजाच्यांक हेरांनी केल्लें बरेंपण दिसना, दिसल्यारय दोळ्यांक तोपता. मोवाळ काळजाच्या जेजू बरी कशें बरें करयेत. दारूण काळजाच्या फारिजेवां बरी आमी जावचें न्ही. इतलीं सगळीं विजमितां केल्यारय बेविश्वास जाल्ले फारिजेव कायदे आनी नियमशास्त्रांत हेळिल्ले ते तांतूं जाशे विशीं बरयल्ल्या व्यक्तीक वळखोवचें सोडून ताका बेल्जेबूल सांगाता बांदून दिवचें भोव बेजारायेचें. नर्सियाचो Sant.Benedict, मठाधिपती कॉन्फेसो. इटलीच्या नर्सिया म्हणल्या ल्हान शहरांत कुळीवंत वडिलांक Sant.Benedict जल्मलो. तरणाटपणार रोमांत जियेलो. ताच्या सांगाती विद्यार्थींचें कीळ नैतीक मट्ट आनी एरियल थियोडोरीन दागोताच्या प्रभावाखाल गांवची बिगडली परिस्थिती पळोवन 16 वर्सां प्रायेर संवसाराक पाटकन साबियाको दोंगरा वयर एका गुपित्त माटयांत एकसुऱ्या वनवासी
जिन्ये मुखांतर आपलें सर्वस्वांव जोडूंक गेलो. थोड्या वर्सांनी मोतीचे आनी नृत्याचे परिपिकायेक पावुल्ल्या उपरांत ताचें भाग्यवंतपण, ताची अजापा आनी आत्मीक निर्देशन दिवचें ताचें देणें ह्या विशयांत कळीत जाल्लेंच जायते जण ताचो पाटलाव करन आयले. हांचीं 12 कोवेंतां आसा करन एकेका कोवेंतांत 12 जाण माटवासी आनी एकलो वडील नेमाक केले. बेनेडिक्टान युवजनां खातीर क्रिस्तांव शिक्षण शाळा स्थापीत केली. रोमांतावन भेट दिवंक आयिल्ल्या आतुरीत लोकांक शिक्षीत करच्यांत तो यशस्वी जालो. ताची यशस्वी पळोवन भोंवतीच्या हेर माटवास्यांक मोसो रोप जालो. देखून प्लासिडूस म्हणल्यार आपल्या विद्यार्थीच्या बापायन कुशेन दिल्लो जागो स्विकार करन साबियाकोंत 2008 वर्सां उपरांत 1929 ह्या मोंते कासिनोक गेलो. हांगासर युरोपाचो क्रिस्ती बोवार्थ जिवाळ करूंक कारण जाल्ले बेनेडिक्टायन मेळाचे महामायंगर स्थापीत जालें. हें ताचें साधन पापा पियूस 12 तावन ताका युरोपाचो बापय आनी 1964 ऑक्टोबर 26 पापा पाऊल 6 तावन सगळ्या युरोपाचो पात्रोन सांत म्हणली बिरुदां जोडून दिवंक शकलें. साबियाकोंत ताचें कोवेंत वरविंगड आसलें तर रोम आनी नेपाल्सा मदल्या अर्दे वाटेर पर्वताचे तुदयेर आसलें नवें मायगर सगळ्यांक उजवाड दिवचे बरी परजळटलें. सा बेनेडिक्ट 547 मार्च 12 मठाचे इगर्जेंत मोरान पावलो म्हूण सांप्रदायीक तरान सांगल्लें आसा. मरतना प्रमुख आल्तारीर पवित्र कुमगार सेवन आपले हात सर्गाकुशी उबारन ताणें मागणें केलें. कासिनोंत सान जुआंव बाप्तिस्ताच्या कोपेलांत ताची भयण सा कोलेस्टिकाच्या फोंडासरशीन ताका निकेपिलो. दिव्यवाणी दिव्यवाणी दिव्यवाणी